जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन जालें थंयसर सीसीटीव्हीज नासले, जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन जालें तेन्ना कळ्ळें की ते ब्लॅक स्पॉट्स आसा म्हणून. सो हे सगळे गजाली कंटिन्युअस गोंयांत जायत आसा, हे सगळे गजाली कंटिन्युअस घडत आसा. आनी हेचेर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एज अ होम मिनिस्टर टोटल फेल जाल्लो आसा. टोटल गोंयची लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स करून दवरलेली आहा. हो चीफ मिनिस्टर फक्त इनॉग्रेशना करता, हो फक्त फंक्शना करता. हो चीफ मिनिस्टर फक्त आपली बीजेपीची संख्या वाडोवपाक दुसऱ्या पार्टीच्या एमएलए पार्टेन घेवपाचे षडयंत्र करीत आहा. ह्या बीजेपी कडल्यान जर कोण बरें एक्सपेक्ट करता की आमची चोडवा बायलां सेफ उरतली म्हणून तांकां सांगपाक सोदता, हे केन्ना जावपाक शकना. जर एक पॉलिटिकल पार्टी एका पॉलिटिशियनाचेर आरोप लायता की तो रेपिस्ट, तेजे रेप चार्जीस आसा आनी तेका लागून बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ही तेंची महिला मोर्चा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता की हो जर मनीस निवडून येयलो जाल्यार पणजेची बायलां सेफ उरपाची ना म्हणून. जर तेच मनशाक आयज ते पार्टेन घेवन तेका मिनिस्ट्री दिवन तेच्या वांगडा आसा. जर रेप चार्जीस आसलेले मनशाक जर ते मिनिस्टर करपाक शकता, जर तेका प्रमोट करपाक शकता, आपल्या पार्टेन बसोवपाक शकता, जाल्यार म्हाका दिसना ही बीजेपी गोंयांत जे रेप जाता, मर्डर जाता, मॉलेस्टेशन जाता, भुरगीं किडनॅप जातात, मिसिंग जातात, तेचेर सिरियस आहा म्हणून. हो जो जुवारी नगराचो रेप जालो, ह्या जुवारी नगराचो एकटो ड्रायव्हर येता, लमाणी येता, तो रेप करता. हेचे मेन रिजन हे रेप जर आमकां स्टॉप करपाक जाय, गोंयचें नांव जर आमकां सारकें दवरपाक जाय जाल्यार पयलें म्हटल्यार हे जे जुवारी नगर आसा, इलिगली सेटअप जाल्लें आसा, हे जुवारी नगर डेमोलिश जावपाक जाय. एवरी टाइम रेप जातलो तेन्ना तुमी तेका धरतले, मागीर तो पडलो ना तेका तुमी पनिश करतले, पूण ते चेडवाचे लायफाचें कितें? जे चेडू रेप सहन करता तेच्या फॅमिलीचें कितें? आज इतली सादी गजाल गोंयांत जाल्ली आसा की रेप 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 करता आनी आमी ओवरलूक करता, जातात रेप म्हणून, कित्याक तो आमच्या कोणाचेर तरी जावना म्हणून. पूण जेन्ना आमच्या कोणाचेर तरी तो रेप जातलो तेन्ना आमकां कळटलें रेप म्हटलें कितें. आयज पॉलिटिकल पार्टीज नाजाल्यार पॉलिटिकल जो सिस्टम आसा तो जर आयज सिरियस ना, हेचो मिनींग हें न्हू की आमी सिरियस जावचें म्हणून. जर रेप गोंयांत बंद जावपाक जाय जाल्यार वोट बँक पॉलिटिक्स बंद जावपाक जाय. जुवारी नगरां आसली जी स्लम्स गोंयांत जाल्यात, इलिगली जाल्यात, जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन वायलेट करता, हे जी कायद्याची बुकां गोंयची सगळीं आसा, हे 4 जे येदे व्हडले व्हॉल्यूम हेंच्यांनी करून दवरला, हे 4य व्हॉल्यूम ते वायलेट करतात. हो सरकार, जो सरकार आपणाक कॉन्स्टिट्यूशनल म्हणटा, रेव्होल्युशनरी गोवन्साक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल म्हणटा, हांव त्या सरकाराक सांगपाक सोदता, हे कायदे जे तुमच्या सरकारान बरयला, हे सगळे कायदे जे तुम्ही फॉलो करपाक जाय फॉर गुड गव्हर्नन्स, हे सगळे कायदे तुम्ही आज वायलेट करता. हे सगळे कायदे आज वायलेट जाला म्हणून जुवारी नगर आसले नेक्स्ट धारावी गोंयची ही तयार जाली जाता. आनी तेतून क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, रेपिस्ट, रॉबर्स, थीव्स सगळे तयार जातात. हे जर बंद जावपाक जाय जाल्यार हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की आमचो सगळ्यांचो एकूच डिमांड आसपाक जाय, तो रेप करता तेका पनिशमेंट न्हू, तर जे रूट कॉज आसा, हे जे मायग्रंट पॉप्युलेशन जे गोंयांत येता, हे जे झोपडपट्टी हेडे बसपी येता, ही जी इलिगल वोटिंग कार्डां जाता ती बंद जावपाक जाय, कॅन्सल जावपाक जाय, स्लम्स डेमोलिश जावपाक जाय. हे सुप्रीम कोर्टान जेन्ना एक मॅटर येयल्लें की कॉमन लँड जे आसा, तुमी जाणा आमचे जितले स्लम्स आसा ते मेजॉरिटी ऑफ द स्लम्स आर ऑन कॉमनल लँड. सुप्रीम कोर्टाचे एक जजमेंट येयल्लें, जजमेंटान सुप्रीम कोर्टान क्लियर कट सांगलेलें, एक सगळ्या स्टेटीक एक ऑर्डर आसली, भितर तेंच्यांनी एक ऑर्डर दिल्ली, भितर बरयल्लें, बिफोर पार्टिंग विथ दिस केस वी गिव डायरेक्शन टू ऑल द स्टेट गव्हर्नमेंट्स इन द कंट्री that they should prepare scheme for eviction of the illegal unauthorized occupants of the gram sabhas, gram panchayat, पोरांबोके, म्हणजे तेंचे जे कॉमन लँड्स आसा ते ऑल ओव्हर इंडियाचे, म्हणजे कॉमन अँड the land must be restored to the gram sabha, gram panchayat for the common use of villages of the village. आणि एका लागून तेंच्यांनी सगळ्या चीफ सेक्रेटरीन तेंचो एक्शन प्लॅन बरें म्हटलो. हे जेन्ना जालें तेन्ना
ऑन 23 जुलै 2011 येन्ना आमचे चीफ सेक्रेटरीन एक लेटर केले, रिप्लाय केलो, सुप्रीम कोर्टाक एक रिप्लाय केलो. हे रिप्लायन चीफ सेक्रेटरी रिप्लाय दिता की गोंयांत आमच्या कोमदाद लँड म्हणून कॉमन लँड एक्झिस्ट करता. त्याचो एक स्वताचो कोड ऑफ कोमदाद म्हणून लॉ बुक आसा. म्हणजे ती कोमदाद लँड कशी युटिलायज जावपाक जाय, अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर येयल्यार कितें करपाक जाय, तेजे सगळे कायदे आसा म्हणून. भितर तो आनी एक कायदो बरयता. त्या कायद्याचें नांव आसा द गोवा लँड ब्रॅकेटान प्रोहिबिशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन एक्ट 1955. हेतून सेक्शन 3 and 4 डायरेक्टली म्हणटा की जर इल्लीगल स्ट्रक्चर जाला जाल्यार ते डेमोलिश जावपाक जाय. हो कायदो ह्या सरकारान केला आनी इल्लीगल स्ट्रक्चर येवपाक जायना म्हणून प्रिकॉशन घेवपाक जाय. आनी तेका जर कोण करता जाल्यार तेका पनिशमेंट करपाक लागून हो एक कायदो आसा. कोड ऑफ कोमदादान आर्टिकल 372 क्लियर कट बरयला की जो कोण एन्क्रोच करतात इल्लीगल तेका कोमदाद जी बॉडी आसा तेका फुल रायट आसा ते स्ट्रक्चर डेमोलिश करपाक. हे दोन कायदे इतले स्ट्रॉंग आसा जाल्यार हे दोन कायदे अजून पर्यंत कित्याक फॉलो जायना. लँड रेव्हेन्यू कोड आमचो आसा. लँड रेव्हेन्यू कोडान थंयसर लँड रेव्हेन्यू इन्स्पेक्टर आसा तेणे इन्स्पेक्ट करपाक जाय की गोंयांत आमचे जे जमनी आसा ते सर्वे नंबर्स आसा ते कोणे एन्क्रोच केला, तेचो लँड यूज पॅटर्न आसा तो चेंज जाला काय ना, जाल्यार हे सगळे हे कायदे सगळे कित्याक दवरला. हांव चॅलेंज करता की एकट्याय मिनिस्टरान एकट्याय डायरेक्टरान हे कायदे वाचूंक नासले. इट्स ओपन चॅलेंज. जर कोणाकडे कोणाक खंयच्या मिनिस्टराक जर कापास जाता तेंच्यांनी आमच्याकडे डिबेट करची. ह्या कायद्यांचेर डिबेट करपाक रेव्होल्युशनरी गोंस एनी टाइम एनी डे रेडी आसा. तो लँड रेव्हेन्यू कोड जावं, तो कोड ऑफ कोमदाद जावं, तो प्रोहिबिशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन एक्ट जावं, नाजाल्यार तो एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट जावं. हे सगळे कायदे तुम्ही आयज दव्यान घातल्यात. गव्हर्नन्साच्या नावाचेर फक्त हफ्ता कलेक्शन जाता. गव्हर्नन्साच्या नावाचेर फक्त वोट बँक जाता. गव्हर्नन्साच्या नावाचेर फक्त रेपिस्ट, मर्डरर्स आणि क्रिमिनल्स गोंयांत तयार जातात. आयज जेन्ना आमी हे पळयता चीफ सेक्रेटरीन येदे व्हडले लेटर बरयलें, तेतून तेंच्यांनी एक लास्ट सेंटेन्स बरयला, एक पॅराग्राफ बरयला. हो तुमकां वाचून दाखयता मुद्दाम की हो सरकार सुप्रीम कोर्टाक पासून कसो फटयता तो. भितर बरयला तेणी, आय से दॅट एनी कंप्लेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन्क्रोचमेंट विल बी डेल्ट विथ इन अकॉर्डन्स विथ द प्रोविजन ऑफ द अबव एनॅक्टमेंट्स एंड द एक्शन विल बी टेकन टू क्लियर द एन्क्रोचमेंट एंड रिस्टोर द लँड टू द लोकल ऑथॉरिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट. अजून पर्यंत चीफ सेक्रेटरी नाजाल्यार हे गव्हर्नमेंट कितले कंप्लेनींचेर एक्शन घेतला, कितले झोपडपट्टे डेमोलिश केला, कितली स्क्रॅप यार्डां डेमोलिश केला, कितले जी जमनी आसा ते रिस्टोर केला. हो चीफ सेक्रेटरी एका पॅराग्राफान क्लियर कट बरयता की आय से दॅट स्टेट हॅज इन प्लेस एप्रोप्रिएट एनॅक्टमेंट टू रिमूव्ह एन्क्रोचमेंट फ्रॉम द लँड बिलॉंगिंग टू द गव्हर्नमेंट ऑफ लोकल ऑथॉरिटी ऑफ द कोमदाद. कायदे आसा म्हणून तुम्ही बरयला पूण तेचेर एक्शन कोण घेतलो. आयज तुम्ही एक्शन घेवंक ना म्हणून थंयसर मायग्रंट्स येवन रावले, तेंच्यांनी इल्लीगल वोटिंग कार्डां केली. आयज हेच मायग्रंट चोरयो करता, रेप करता, किडनॅपिंग करता, मॉलेस्टेशन करता. सो रूट कॉज जो आसा तो कोमदाद आसा, रूट कॉज जो आसा तो झोपडपट्टी आसा, रूट कॉज आसा हे मायग्रंटांचे जे पॉप्युलेशन आसा ते आसा. सो आमी सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी हे सगळे जे कायदे आसा ते जर वाचूंक ना जाल्यार वाचचे. चीफ सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट करता की तो एज अ आयएएस ऑफिसर हे कायदे जाणा आसतलो, लॉ सेक्रेटरी आसतलो, तेका हे कायदे खबर आसतले. तेंच्यांनी जे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट आसा, गव्हर्नमेंट मिनिस्टर लेवलाचे जे ऑफिसर्स मिनिस्टर्स आसा नाजाल्यार जे टॉप लेवलाचे ऑफिसर आहा ते सगळ्यांनी हे कायदे वाचून दाखोवचे, तांकां शिकोवचे आनी हेच्या प्रमाणे तेंच्यांनी एक्शन घेवन जितले झोपडपट्टी आहा ते डेमोलिश करचे. फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयला कन्नड महासंघ हेचो आवाज गोंयांत बरोच जालो. बिचोले एक कल्चरल प्रोग्राम जालो, तितून सीएम पाटणेकर, शेटये, मायकल लोबो हे सगळे थंयचो जो कावन्सिलर आहे सगळे वचून थंय नाचपाक लागले. हेच्या पयलीं कर्नाटकाचो फ्लॅग घेवन दाजी सारकर आनी बाकीचे जे कोण आमोणकर बिमोणकर आहा ते वास्को नाचपाक लागले. आयज हे लमाणी कल्चर गोंयांत येता. आयज कन्नड महासंघ गोंयांत रेपिस्ट तयार करता, आयज क्रिमिनल तयार करता आनी गोंयचें नांव पाड करता. हे कन्नड महासंघ असली जी ऑर्गनायझेशन आहा ती गोंयांत बॅन जावपाक जाय. आमकां गोंयांत रेप कल्चर नाका, आमकां गोंयांत असले क्रिमिनल्स नाका, असले इल्लिगली आमचे जागे चोरून रावणारे इंडियन्स आमकां गोंयांत नाका. आमकां जर जाय जाल्यार आमचे गोंयचे कायदे फॉलो करपी लोक जाय. तो मागीर खंयच्याय स्टेटींतलो आसूं पूण आमचे कायदे फॉलो करपी, गोंयच्या जमनीक रिस्पेक्ट करपी लोक आमकां जाय. आनी हें जे सगळें जाता हेका जिम्मेदार फक्त हो सरकार आसा, कित्याक सरकार हे कायदे करिना. फक्त आपले वोट बँकेक लागून, फक्त इल्लीगल हफ्त्यांक लागून, इल्लीगल धंद्यांक लागून.
कन्नड महासंघाक वचून सीएमाक नाचपाक टाइम आसा? काल आमी व्हिडिओ पळयलो, पोलीस थंय मिरामार वयता आनी ते बेगर आसा आनी कोण बोमाडे एकता तांकां काडपाक व्हडलें बॉम्बिंग ऑपरेशन म्हणून करता. कोणी रेप करता तेंच्या खातीर काय ऑपरेशन ना? हे मायग्रंटांचे जे येदे व्हडले तेंच्यांनी क्रिमिनलचो हब करून दवरला, तेंचेर एक्शन घेवपाक हेंच्याकडे प्लॅन ना. वयल्यान सावथ गोवा एसपी एक प्रयास म्हणून एक इनिशिएटिव्ह काडटा. ते इनिशिएटिव्ह तो सांगता की आमी झोपडपट्ट्यांचे जे लोक रावता तेंची सुदारणा करपाक आमी तेंचे स्किल डेव्हलपमेंट करतले, आमी तांकां अवेअरनेस प्रोग्राम दितले, बरे कशे वागपाचे हे शिकयतले. हें कितें नाका जाल्लें? एसपीन थंयसर कडक कारवाई करून ते कशे डेमोलिश जाता ते पळोवपाक जाय. जाल्यार तो थंय प्रयास म्हणून तांकां आमच्या गव्हर्नमेंटाचो पयसो, आमच्या टॅक्साचो पयसो ते झोपडपट्ट्यान घालपाक सोदता. डीजीपी वयता रातचो थंय कोणाक तरी एका मोटरिस्टाक ताका सांगता, ताका फायन घालता आनी न्यूज येता की डीजीपी रातचो भायर सरलो आनी फायन दिले म्हणून. ही कितें नाटकां? तुम्ही ते स्कूटरी चलयताले, भुरग्यांक धरता, स्टुडंटांक धरता, बरी गजाल. पूण एका स्टुडंटाचेर हाका रेप जाता तेका कोण प्रोटेक्शन दितलो? सगळे पुलीस जर तुम्ही फायन दिवपाक दवरले जाल्यार आमच्या चेडवा बायलांचेर आनी जे टुरिस्ट येता तेंचेर रेप जाता, मॉलेस्टेशन जाता, हॅरेसमेंट जाता, तेंका कोण प्रोटेक्शन दितलो? एज अ होम मिनिस्टर हो चीफ मिनिस्टर फेल जाल्लो आसा. हो फक्त गुजराताची जी लॉबी आसा, स्पेशल एडवायझर जे तेचे आसा, आयएस ऑफिसर तेंच्या तालाचेर नाचता, एक पपेट कसो नाचता, एक एजंट कसो वागता. ह्या सीएमाक गोंयच्या चेडवांचे, बायलांचे, आवय भयणीचे कांयच पडलेलें ना. कितले रेप जावं, कितले किडनॅपिंग जावं, कितले मॉलेस्टेशन जावं, हो फक्त सांगता की आमचो ट्रॅक रिकॉर्ड इतलो आसा, आमी तांकां धरता, हे करता, ते करता. पूण जर आयज गोंयांत परिस्थिती पळयत जाल्यार सामकी वायट जाल्ली आसा. खंयचेच चेडूं, खंयचेच बायल, खंयचीच आवय आयज सेफ ना. खंयचोच सिनियर सिटीजन आयज सेफ ना. आनी हेका रिस्पॉन्सिबल हो बीजेपी गव्हर्नमेंट आसा. आनी आमी डायरेक्टली एक्यूज करता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक की तो फेल जाला आपली ड्युटी करपाक. तो फक्त इनॉग्रेशना करता, ह्या मायग्रंटांच्या फक्त फंक्शनाक वचून टोपयो घालून नाचता, तेचे मिनिस्टर तेंचे झेंडा घेवन नाचतात, ते तांकां प्रमोट करता. दाजी सालकर जावं, तो माविन कुदिनो जावं, तो मायकल लोबो जावं, ना रवी नायक जावं, हे सगळ्यांनी आपले वोट बँक करून दवरला. थंयसर ते रेपिस्ट, क्रिमिनल्स, रॉबर्स, सगळे तरेचे वायट वृत्तीचे मनीस ते तयार करतात आनी ते गोंयाचे नांव पाठ करतात आनी गोंयच्या चेडवा बायलांक आनी गोंयच्या जाणट्यांक ते काबार करून उडयतात. आमी सरकारा कडेन मागता, रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी गोंयांत जे टेनंट व्हेरिफिकेशन जे तेंच्यांनी चालू केला तेचे तेंच्यांनी सारकी पॉलिसी करची. कित्याक गोंयांत जे मायग्रंट येतात ते मायग्रंट आपल्या गांवांतल्यान पोलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड घेवन येना. गोंयांत जे मायग्रंट लेबर फोर्स येता तांकां लागून एक कायदो आसा, हेच बुकांनी आहा, इंटरस्टेट मायग्रंट वर्कमॅन कायदो आसा. तेतून क्लियर कट बरयला की जो मायग्रंट गोंयांत येता तेचो रजिस्टर जावपाक जाय, तेचो पासबुक जावपाक जाय, पासबुक म्हणल्यार तेंचें रजिस्ट्रेशन आसता तो बुक जावपाक जाय, कॉन्ट्रॅक्टरान तेंची कॅर घेवपाक जाय, तेंचें काम जाल्या उपरांत तांकां धाडपाक जाय. कोण फॉलो करता? कॉन्स्टिट्यूशनाचे गजाली जेन्ना हो सरकार सांगता, तो माविन कुदिनो थंय असेंब्लीन रावन जेन्ना बोवाळ मारता आनी कॉन्स्टिट्यूशन आमकां शिकयता, एज अ लॉ मिनिस्टर ह्या माविन कुदिनोक सांगता की ह्या कायद्याचेर डिबेट करपाक हांव तुज्या कडेन रेडी आसा, तूं तुजो रेडी आसा सांग. हो बूक उगड, तुका सांग खंयचो कायद्याचेर डिबेट करपाक जाय, त्या कायद्याचेर डिबेट करपाक हांव रेडी आसा, आमची टीम रेडी आसा. तुम्ही लोकांक फक्त पिशान काडटात, फक्त इनॉग्रेशना करतात. ते ब्रिजाचेर थंय ट्राफिक जाम जाताली, ह्या सीएमाक इतली अक्कल ना की थंय ही पयली ट्राफिक जाम जाता थंयसर तूं फोटोग्राफीक तो ब्रिज ओपन करता. लोक 4-4 वरां 5-5 वरां थंय लायनीक रावतात. म्हटल्यार फक्त लोकांक फोटोग्राफीन, फुगड्यांनी, धाल्यांनी, काल्यांनी, शिगम्यान, फेस्टिवलाक, कार्निवलाक एकाच बिजी दवरपाचे आनी मेन मुद्दे आसा तेजेर लोकांक फटोवपाचे. एक सुद्दां कायदो फॉलो करपाचो ना. हे सगळें चल्लेलें आहा. आमी सीएमा कडेन आनी मागता की जे चोर येतात, क्रिमिनल येतात, ते ट्रेनीन बसतात, परते वयतात. प्रत्येक रेल्वे स्टेशनाचेर तुमचो जो चेक पॉयंट आसपाक जाय, तो तुमचो एक्शन प्लॅन आसपाक जाय, तो तुमचो ना. रेल्वे स्टेशनाचेर पुलीस म्हणटा तो केन्ना दिसना, आसल्यार तो खंय आसता खबर ना, पूण केन्ना दिसना. कोण येता वयता तेजें चॅकिंग जायना. जशें एअरपोर्टार जाता तशें रेल्वे स्टेशनाचेर कित्याक जायना. जे एंट्री एक्झिट पॉयंट आसा गोंयचे थंयसर तुमचें चॅकिंग जायना. कोणूय येता गोंयांत, कोणूय वयता, कोणूय सिलिंडर घेवन येता, कोणूय लिकर घेवन येता, कोणूय ड्रग्स घेवन येता, कितें जाय ती गोष्टी चल्ल्या. आनी फक्त प्रोग्राम करून, फक्त भाशणां करून लोकांक पिशान काडटात, इल्युजनान दवरतात आनी गोंयचेर हो सरकार रेप करता. जर गोंयच्या चेडवांचेर आयज जर रेप जाता, एवरी सिंगल जो रेप जाता तेका जिम्मेदार हो प्रमोद सावंत आहा, जो
चीफ मिनिस्टर गोंयचो आसा आनी जो कन्नड महासंघाच्या प्रोग्रामाक नाचता, जे कन्नड महासंघाच्या मेंबरांनी आनी ते कन्नड लोकांनी गोंय काबार केल्ले आसा, गोंय कॉन्कर केल्ले आसा, गोंयचेर रेप केल्लो आसा. सो एवरी सिंगल रेप जो जाता तेका जिम्मेदार हो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी तेचे कॅबिनेट आनी तेची पार्टी आसा. सो हे जर जायना, हे जर सरकार जायना, आमी सगळे कायदे घेवन तुमच्या कडेन येतले, आमी सेक्रेटरी कडेन वयतले, लॉ सेक्रेटरी कडेन वयतले, आमी गव्हर्नरा कडेन वयतले, आमी प्रेसिडेंटा कडेन वयतले आनी दाखयतले की हो सरकार जो आसा ही 4 बुकां येदी व्हडली जी प्रिंट केल्ली आसा, जी कोंकणीन काय अजून पर्यंत येवंक ना, जी कोंकणी येवपाक जाय एज पर ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट ती येवंक ना, ती आमी हाडटले. पूण हे कायदे घेवन आमी सगळ्यां कडेन वयतले आनी तांकां दाखयतली की हो सरकार कसो एंटी कॉन्स्टिट्युशनल वागता, हो सरकार फक्त इनॉग्रेशनाचो आनी फंक्शनाक वचून नाचपाचो चीफ मिनिस्टर जाल्लो आसा, गुजरात लॉबीच्या हातींतलो एक एजंट जाल्लो आसा, एक पपेट जाल्लो आसा हे सगळ्या जगाक. आनी सगळे जे टॉप ऑफिसर्स आसतले ना जाल्यार टॉप जे रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले तेंच्या मेल्यान आमी गजाल पळोवंक.